वन मॅकाबेव. बीर जायताचें झूज आनी जुडास मॅकाबेवसाचें मरण. चॅप्टर 9. निकानोर आनी ताची फौज झुजांत हारली म्हूण डेमेत्रियसाक कळटोच ताणें आनीक एक फावट बाकिदेस आनी अल्सिमोस हांकां जुडेयांच्या देसांत धाडले. हे खेपे तांचे बरोबर सिरियेचे फौजेचो उजवे कोड्डेचो भाग. ते जिलगाल रस्त्यांतल्यान गेले आनी मेसालोथांतल्या आर्बेला नगराक वेदो घातलो. जायत्या मनशांचो जीव काडलो. तो नगोर आपल्या ताब्यांत केलो. 152 वर्सांतल्या पयल्या म्हयन्यान जेरुजाल्या सामकार तांणी आपले तोंबू उबारले. थंय तावन ते 20,000 जमनी झगडपी आनी 2,000 घोड्यांचेर बसून झगडप्यांक घेवन बीर जायत वचूंक भायर सरले. जुडास आपल्या विंचून काडलोल्या 3,000 झुजाऱ्यांक घेवन एलासांत आसलो. आनी जेन्ना तांणी दुस्मानाची ती खोडेगांठ पलतण पळयली तेन्ना ते एकदम भियेले. ताचे कितलेच मनीस मैदान सोडून गेले आनी फकत 8,000 सैनीक फौजेंत उरले. आपले फौजेचें बोल बरेंच अशक्त आसा तें जुडासान पळयलें. दुसरे वाटेन झूज सुरू जावपाचो वेळ लागीं पावलोलो. तो चिंतेस्त जालो. ताचे सगळे फौजेक एकठांय करूंक आनीक वेळ नासलो. तांच्या तोंडार निराशीपणाची कुपां दिसूंक लागलीं. पूण ताचो सांगात करून आसले ताणें सांगलें. तांकां फुडो करूंक आमी तयारी करुया. सांगूंक जायना. घडयेक आमी तांचे जैत व्हरत. ताच्या मनशांनी ताचें मन बदलपाचो प्रयत्न करीत म्हणलें, आमकां फावो ती ताकत ना. आमी तांचे कडेन कबलात करुया आनी आमचे जीव वाटावया. सद्याक आमी एकदम थोडे जाण आसात. आमचें बोल मजबूत जालें म्हणटूच आमच्यान तांचे कडेन झगडोंक उबें रावंक जाता. जुडासान जबाब दिलो, हांव लढाई सोडून धांवलो म्हणूंक कोणाक दिवचो ना. जर आमचो वेळ पावला जाल्यार आमच्या भावां खातीर आमी काळजीदारपणान मरुया. आमचे नामनेक आमी खत लागूंक दिवचें न्हय. इतल्या म्हणसर सिरियेची फौज भायर सरली आनी झुजाक सुरवात दिवपाचे तयारेन उबी जावली. जमनी झगडपी झुजाऱ्यांक 2 वाटांनी वांटून घातलोले. भाले शेवटून मारपी आनी गोफणीन फातर शेवटून मारपी झुजाऱ्यांक फुडल्या वळींचेर दवरलोले. बाकिदेसान आपलो जागो उजवे वाटेन घेतलो. पांय झगडपी फुडें सरले. घोड्यांचेर बसून झगडपी दोनूय वाटांनी तांकां सुरक्षा दिताले. शेवटी लढाई सुरू करपाचो कण्णो वाजयलो. जुडासाच्याय सैनिकांनी आपूण तयार आसात म्हूण कळूंक आपलेय कण्णे वाजयले. ह्याच बोबालांतल्यान दोनूय जम्यांतले झुजारी फुडें सरले आनी सकाळीं ती सांज पर्यंत ते झगडले. बाकिदेस आनी सिरियान फौजेचो मुखेल जमो उजवे वाटेन आसा तो जुडासान पळयलो. सगळे काळजीदार आसले ते मनीस ताका एकठांवले आनी सिरियान फौजेचो उजवो भाग तांणी चिड्डून धरलो. आनी आजोत दोंगरार पावपर्यंत तांणी तांची फाट सोडली ना. जेन्ना दावे वाटेच्या सिरियाच्या लोकांनी उजवे वाटेचो लोक हारलो म्हूण पळयलें तेन्ना ते वळले आनी जुडास आनी ताच्या मनशांचे फाटीक लागले. लढाय एकदम जोरान चलूंक लागली. दोनूय वाटांतले जायतेच झुजारी मरून गेले. जुडासूय मेलो आनी हेर सगळे पळून गेले. जुडास मॅकाबेवसाची निमाणी यात्रा. जोनाथन आनी सिमोन आपल्या भावाची कूड व्हेली आनी मोदियानांत तांच्या पुर्वजांचे समाधींत निखी पिली.
ताचे पासत ते रडले. सगळे इस्रायल लोकांनी ताचे पासत विलाप केलो. जायते दीस पर्यंत तांणी दूख केलें ते म्हणत. एक मजबूत वीर आनी इस्रायल पुर्जेच्या सोडवणदाराक मारलो म्हूण सोत मांदूंक आगवड जाता. जुडासाच्या जिवितांतल्यो सोबार घडण्यो, ताचीं झुजां, ताचीं काळजीदार कर्तुबां, ताणें कोश्टांनी जोडलोलीं जैतां भरपूर आसलीं. तीं भरून सोंपोवंक जावचीं नात तितलीं. 4. जोनाथन जुदेवांचो फुडारी. 160 to 143 क्रिस्ती शका आदी. ग्रीक पक्षाचें जैत जोनाथन विरोध करता. जुडासाच्या मन्ना उपरांत समूद पालिनान ते आख्ख्या इस्रायलांत येवन शिंपडलेले आनी सगळे वायट करपी नव्यान दिश्टी पडले. त्या वर्सा आख्ख्या जुडेया देशांत दुखोल पडलो. हाका लागून सगळो लोक दुस्मानाचे वाटेन गेलो. बाकी देशांत मुद्दम देवाक मांदीन आसलेल्या मनशांक विंचून काडले आनी तांकां देशाचे अधिकारी नेमले. तांणी जुडासाच्या इश्टांक सोदून काडले. तांकां बाकी देशा सोशी हाडले. ताणें तांचो बदलो घेतलो आनी तांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो. हे तरेन इस्रायलाची दुर्दशा जाली. इस्रायलांत प्रवादी पडो पर्यंत अशे तरेचें केन्नाच घडलें ना. तेन्ना सगळे जुडासाचे इश्ट एकठांय आयले आनी जोनाथनाक म्हणलें, तुजो भाव मेल्या उपरांत ताचे सारको एकलोय मनीस आमचे मदें उत्पन्न जावंक ना. आमच्या दुस्मानाक आनी बाकी देश सारक्या देशाच्या विरोधी मनशाक फुडय करता तसलो. म्हणटच आयज आमी तुका ताचो जागो घेवचे खातीर आनी आमचें झूज चालू दवरूंक आमचो अधिकारी आनी फुडारी म्हूण विंचून काडटा. जोनाथनान त्या दिसा हें फुडारीपण मांडून घेतलें आनी आपल्या भावाचो जागो घेतलो. जोनाथन तेकवा अरण्यांत मेदेबा भोंवतीं झूज. ही खबर बाकी देशाच्या कानार पडटच ताणें जोनाथनाचो खून करूंक येवजिलें. पूण ताची येवजण जोनाथनाक उगडापी जाली. तो आपल्या भावा सिमावाक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन तेकवा नांवाच्या एका दोंगरी गांवांत गेलो आनी थंय आशपार तोलये लागसार आपले तोंबू घालून रावूंक लागलो. एका सोनवारा दिसा बाकी देशाक ही माहिती मेळ्ळी आनी आपले आख्खे फौजेक घेवन ताणें जॉर्डन नोद पार केली. जोनाथनान आपल्या भावाक फौजेचो फुडारी म्हूण नाबाती आपल्या इश्टाशी पाठयलो आनी आपलो तो म्हाल वेपार सांबाळूंक ताची परवानगी मागली. पूण मेडेबांतल्या अमरायाच्या पुतांनी जुआवांक धरलो आनी ताचे कडेन आसलोलो वेपार म्हाल घेवन गेले. थोड्या काळान जोनाथनान आनी ताचे भावान सिमावान आयकलें की अमरायाचे पूत एक मोठवाचो लग्ना धोबाचो समारंभचो आसात आनी लग्न जावपाची आसली ते व्हंकलेची निर्वणूक नादाबाद शारांत थावन येवपाची आसा. व्हंकल ती कानांतल्या एका व्हडल्या कुंवराची धूव आसली. जोनाथनाक आनी सिमावाक तांच्या भावा जुआवाच्या मरणाक लागून तांचो बदला घेवंक जाय आसलो. तर तो आनी ताचे मनीस एका दोंगराचेर उंच वचून लिपले. ते वाट पळोवन रावले. थोड्या वेळान लोकांचो आवाज तांणी आयकलो. न्हवऱ्याचीं घोच्चीं आनी ताचे इश्ट व्हंकलेच्या घरा वचपाचे वाटेक आसले. संगीत वाजतालें. वयर लिपून रावलेल्यांनी तांचेर हल्लो केलो. जायते जाण मेले. थोड्यांनी दोंगराचेर पळापळ काडली. मागीर तांणी सगळें सामान लुटून व्हेलें. हे परी त्या लोकांच्या काळजांनी जी काळजाराची खुशालकाय आसली ती मन्नाच्या दुखांत बदलली. जोनाथन आनी सिमावान आपल्या भावाक मारलेलो ताचो सारको बदलो घेतलो.
मागीर ते जॉर्डनाच्या चिखलाच्या वाठारांत पोंतले. जॉर्डन नोडीची पोलतोड मारप. बाकी देसान हें आयकल्या उपरांत आपली व्हडली फौज घेवन सोनवारा दिसा तो जॉर्डन नदीचे देगेर येवन रावलो. जोनाथनान आपल्या मनशांक म्हणलें, आतां आमी आमच्या जिवां खातीर झगडोंकूच जाय. हाचे पयलीं केन्नाच नासल्याव तसले वायट परिस्थितीक आमी फुडो करून आसांव. दुस्मान आमच्या फुडल्यान आसात. आमच्या फाटल्यान नोद आसा आनी दोनूय वाटांनी दाट जंगल. आमकां पळून वचूंक खंयच्यानूच वाट ना. म्हणटोच आमी आतां सर्वेस्परा कडेनूच मागचें पडलें. आमकां आमच्या दुस्मानांतल्या चोपक्यांतले वाटावंक लढाई सुरू जाली. जोनाथन आनी ताचे मनीस बाकी देसाचो जीव काडूंक लागीं पावलोले. पूण तो फौजे फाटल्यान घुसलो आनी थंयचो नाच जालो. जोनाथन आनी ताच्या झुजाऱ्यांनी जॉर्डन नदींत उडकी मारली. पिवून वचून ते दुसरे तोडीक पावले आनी धांवूंक लागले. सिरियेच्या झुजाऱ्यांनी तांकां सांपडावंक नदींत उडकी मारून तांकां सांपडावपाचे प्रयत्न करूंक नात. त्या दिसा बाकी देसाचे सुमार 1000 मनीस मरून गेले. बाकी देस कोट दुर्गां बांदता आसली मुसाचें मरण. बाकी देस जेरुसल्याक पोत्तल्या उपरांत सिरियेचे फौजेच्या मनशांनी जुडेयाच्या सोबार शारां भोंवतणी उंच वोंती उबारल्यो आनी भायर भितर सरपाक राखणेचे सैनीक रावूंक जातात तसले धारवंटे बांदले. ह्या बंद केल्ल्या शारांमदे एम्माउस, बेथहोरोन, बेथेल, तिम्नाथ, पिराथॉन, तेफॉन आनी जेरिको ह्या शारांचो आस्पाव आसलो. इस्रायल लोकांक स्वतावचे खातीर बाकी देसान त्या शारांनी सैनिकांक दवरले. तो शींच बेत सूर, जेजर ह्या शारांची दुर्गां आनी जेरुसल्याचे कोटूय ताणें मजबूत केलें. तातूंत ताणें सैनिकांचे पंगड दवरले आनी जें कितें लोकांक पावतें करूंक जाय तें तांचे खाला दवरलें. उपरांत ताणें देसांतल्या नामनेच्या मनशाच्या पुतांक चोरले आनी बेकायद्याशीर हाडून कोटांत दवरले. 153 वर्सांतल्या दुसऱ्या म्हयन्यांत अल्सिमुसान मंदिराच्या भितरल्या आंगणांचें दुरीग मोडूंक जाय म्हणून हुकूम घातलो. हे परी प्रवाद्यांचें कार्य मोडून तोडून उडयलें. ताणें मोडफोड करपाची सुरवात केली तेन्नाच ताका आटाक जालो आनी काम बंद दवरचें पडलें. तो आरेन धरलो. ताच्यान आपलें तोंड उगडूंक जायना जालें, उलोवंकूय जायना जालें आनी आपल्या कुटुंबाक आपली दौलत वांटून दवरपाक लेगून ताच्या आंगांत ताकत ना जाली. बऱ्याच वळवळ्यांनी तो मेलो. अल्सिमूस मेलो म्हूण बाकी देसान आयकतोच तो राजा देमेत्रियोसा सोंशें पोत्तलो आनी जुडेयाचो देस 2 वर्सां शांतीन जियेलो. बेतबासीक वेदो घाल्लो. तेन्ना सगळे अधर्मी लोक एकठांय जाले आनी म्हणलें, पळयात, जोनाथन आनी ताचे सांगाती सवस्कायेन तशे भिरांती विणे जियेतात. जर आमी बाकी देसाक हांगा हाडलो जाल्यार ताच्यान एके रातयान तांकां सगळ्यांक सांपडावंक जातात. हे बाबतींत भासाभास करूंक ते बाकी देसा सोंशे गेले आनी तो एक बरीच व्हडली फौज घेवन भायर सरलो. जुडेयान ताका कोण तेंको दिवपी आसात तांकां ताणें गुपीत चिटी पाठयल्यो आनी जोनाथनाक आनी ताच्या मनशांक सांपडायतात म्हूण मागलें. पूण ते तशें करूंक शकले ना, कित्याक तांची येवजण पयलींच उक्ती जाली.
त्या उदेशी जोनाथन आनी ताच्या मनशांनी 50 देसघातांच्या फुडाऱ्यांक सांपडायले आनी तांकां जिवेशी मारले. जोनाथन आनी सिमाव आनी ताच्या सांगाती रावताले थंयचे कोट सोडून बेतबासी म्हणलोल्या ओरोण्यांत गेले. थंय तांणी नोगराचे राखणे खातीर मोडलोलीं कोटां नव्यान बांदलीं आनी राखण घोट केली. ही सगळी खबर बाकी देशाच्या कानार पडटच ताणें सगळे आपले फौजेक एकठांय केली आनी जुडेयांत आसलेल्या आपल्या मोजतदारांक जागृत रावूंक शिडकायले. तांणी सगळ्या वाटांनी बेतबासियाक हलो केलो आनी भायर भितर सरपाची वाट उबारली. हाचे उपरांत लढाय बऱ्याच जोरांत तशीच बरोच काल चल्ली आनी आगोड जावन ताणें वेदो घालपाची यंत्रां घालीं. जोनाथन आपल्या कांय मनशांक घेवन गांवांत गेलो आनी हांगाची सगळी जबाबदारी सिमावाचेर सोडली. जोनाथनान ओडोमेरा आनी थंयच्या लोकांचेर जैत व्हेलें आनी उपरांत हलो करून फाजिरीत हांगा आसलेलो दुस्मानाचो रावपाचो जागो इबाडून उडयलो. जैत व्हरतच तो सिमावाक दोडलो आनी बाकी देशाचेर आक्रमण करूंक तयार जालो. तितल्या म्हणसर सिमाव आनी ताचे मनीस शारांत वचूंक दुस्मानांनी बांदलोली भायर भितर सरपाक वेदो घालपाची यंत्रां आसलीं तीं लासून उडयलीं. ह्या झुजान बाकी देशाचेर तर इतलो दबाव पडलो की सगळ्यो ताच्यो येवजण्यो फिसकटून गेल्यो. ताणें हार खावची पडली. आपणाक फुसलावपी घातकी जुडेवांचेर तो रागार जालो कित्याक तांचेच आज्ञेन तो जुडेयांत आयिल्लो. तातूंतल्या जायत्या जाणांक ताणें मोन्नाचे धारेर हाडले. तेन्ना बाकी देशान आपल्या देशांत परतोंक थारायलें. पूण जोनाथनाक हें कळटच ताणें आपल्या राजदूतांक ताचे सोंशें धाडलें आनी शांतीचीं उलोवपां करूंक थारावणी घे म्हूण सांगलें. तेच परी ताच्या ताब्यांत जुदेव कैदी आसले आनी ताणें सुटका करची म्हूण मागूंक लायलें. हे येवजणेक बाकी देशान आपलो पुरो तेंको दिलो. तशेंच ताणें आपलें खात्रेचें उतर दिलें की आपूण आनीक केन्नाच परत तांचेर हलो करचो ना आनी तांकां शांतीन जिवंक दितलो म्हूण. बाकी देशान आपल्या ताब्यांत आसलेल्या कैद्यांची सुटका केली आनी आपूण आपल्या देशांत परतलो. तो आनीक परत केन्नाच जुडेव लोकांच्या गांवांत येवंक ना. इस्रायलांतलें झूज सोंपलें. जोनाथनान माकिनास म्हणटात थंय आपलें रावणें थारायलें. थंय ताणें आपल्या लोकां वयर राज चलयलें आनी घातकी जुदेव आसले तांकां पयसावंक खटपट केली. देवाचें उतर हें